नमस्कार, हांव सरिता सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया पातोळ्यो। ही हांवें हळदीची पानां घेतल्या, पान मोठे आसा ताजी हांवें 2 कुडके करून घेतल्या आनी ही पानां हांवें उदकान बरी धुवन घेतल्या। पातोळ्यांनी भरपाचें आमकां सारण करून घेवपाक जाय, ताज्या खातीर हांवें 1 नाल्लाची सोय घेतल्या। सोय हांव कायलीन घालून घेता। कायलीन घातिल्ली सोय हांवें गॅसार दवरल्या। तातूंत हांव अर्दो कप गोड घालता। गोड घालता आसतना तुमकां जितले गोड जाय त्या प्रमाणे घालात। ढवळून घेवया आनी हे सोयेचे आमकां चून करून घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें मोठी दवरल्या। गॅसाची फ्लेम मोठी दवरून चून करून घेवपाक जाय। गॅस लो दवरलो जाल्यार तातूंतलें उदक सुट्टा। अशें ढवळीत रावपाक जाय, करपपाक दिवपाक जायना, पोना लागपाक दिवपाक जायना। पळयात कलर बरो आयला, चून अशें जावपाक जाय। तातूंत हांव थोडे काजू घालता। अर्दो चमचो घालता वेलचीची पावडर। वेलची घालून मिक्स करून घेवया। पळयात पातोळ्यान भरपाचें सारण तयार आसा। गॅस हांव बंद करता। पातोळ्याचें पीठ घालून घेवया। हे हांवें तांदळाचें पीठ घेतलां। 2 कप तांदळाचें पीठ। चवी प्रमाणे मीठ घालुया। 1 चमचो तूप घालता। मिक्स करून घेवया। पीठ कालोवपाक आमकां गरम उदक घेवपाक जाय। हे हांवें 1 कप उदक गरम करून घेतलां। मिक्स करून घेवया। पीठ खूब गरम आसा। हाताक थोडे थंड उदक लावन पीठ मळून घेवया। पळयात पीठ अशें कालून घेवपाक जाय। हळदीचें पान घेवन पातोळ्यो थापपाक सुरवात करूया। हाताक थोडे उदक लावन अशें थापून घेवपाक जाय। अशें बरें पातळ थापून घेवपाक जाय। पातोळेन सारण भरया। अशें सारण भरपाक जाय। सारण भरल्यानंतर अशें फोल्ड करून घेवपाक जाय। अश्यो पातोळ्यो भरून घेवपाक जाय आनी अश्यो फोल्ड करून घेवपाक जाय। आयदनान घालून गॅसार हांवें उदक तापत दवरलां। ताजेर हांव चाळण दवरता। तुमचे कडेन स्टिमर आसा जाल्यार तुमी तातूंत उकडून घेतल्यार जाता, ना जाल्यार इडलीच्या आयदनान उकडल्यार जाता। भरून घेतिल्ले पातोळ्यो आमकां अशें सारक्यो मांडून घेवपाक जाय। पातोळ्यो मांडटा आसतना मदीं गॅप दवरपाक जाय। एकदम तेकून तेकून दवरपाक जायना। हाजेर झाकण घालून 20 ते 25 मिनटां हाका आमकां स्टीम दिवन घेवपाक जाय। पातोळ्यो उकडपाक दवरल्या 25 मिनटां जाली। गॅस हांवें बंद केल्या। पातोळ्यो बऱ्यो उकडून आसा। पान बरें सुट्टा। अश्यो ह्यो पातोळ्यो खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुमी नक्की करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच म्हज्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत स्वस्त रावात। देव बरें करूं।